बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नवी आमच्या देवा बापाची आणि आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सोबे असो. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दिवया. बापाची मनशा कुळाचेर आसलोली मोगाची नदर तशेंच जेजूच्या काकलुतीवंत काळजा भाशेन जाणें सगल्या सांडलोल्यांक सोडवण दिली. तशेंच आमी जण एकल्यान जावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. दुबाववेरीत हें करूंक आमकां समाजाचे देगेर वेचें पडटलें. भागिवंत फ्रांसीस शावेरान किरकोळ मनशाचो मोग केलो. ताची देख घेवया. क्रिस्ताची काकलूत समाजाचे देगेर आसलोल्यांक गायाळ काळजांक आमी दिवया. हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज आमी सगळीं एकठांय जाल्या हांगा आख्ख्या आमच्या गोंया द्रोम प्रांतांतली आमी लिजन ऑफ मॅरी हाचे वांगडी. तर जायतीं जाणां घोडी हांगा येवंक नात. तर आमी सगळीं मारेची फौज. तर ही मारेची फौज कित्याक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जेजूक संवसाराक दिवंक जेजूचे गोवाय आमी जावंक. तशेंच आज आमी भाग्यवंत आंब्रोज धर्म अध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचे आमी सेवादोर बी उगडास करता. तर ताणें आपल्या जिवितांतल्यान बरी शिकवण पवित्र सभेक दिली आनी अशे तरेन भावार्थ परगट केलो. आज आमच्या जिविताची नदर घालुया. आमी मारे भाशेन जेजूक परगट करता काय? आमी आंब्रोजा भाशेन बरी शिकवण आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी दुसऱ्यांक दिता काय? आमच्या कुटुंबा भायर आमी जेजूक परगट करता काय? करता जाल्यार देवाक आमी दिन वाचुया आनी करूंक चुकलें जाल्यार देवाची बोगसणी मागुया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. आपातकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनात चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. भाग्यो सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार दिव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. ओगीच राबून आमचेच खातीर आमी मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे परगटणार जावंक, शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. जे आज आपलो जल्माचो दीस लग्नाचे वरस संभ्रमतात, जे आमची बाबा भयणां बरी नात, दुखांत आसात, पिणेत आसात, कश्टावतात, तांचे खातीर आमी मागुया. आनी मीस हांव तुमचे खातीर सगळे लिजन ऑफ मॅरीच्या वांगड्या खातीर हिंगा आसात, हिंगा नात, तांची बसत भेटयता. आनी जी आयच्या दिसाक मरून गेल्यान तांकां देवाच्या हातान घालुया. देवा भाग्यवंत आंब्रोजाक क्रिस्ती भावार्थाचो शास्त्री आनी दिरादीक गवडी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायन आनी दिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके गवडी उपजोय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दियो तुजे सभे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता
आनी रासवड चलयता आसतना आमेन. इसायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सका इस्रायलान पवित्र म्हूण वंदिता तो सर्वेस्पो देव म्हणटा, खरेंच सियोनाचे पोटचे जेरुसलेम तूं बिराट करतली आनी आनीक रुदन करची न्हय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोच. तुजो गुरुची आनीक लिपून रावचो ना, पूण तुज्या दोळ्यांनी तुज्या गुरुचीक तूं देखतली. तूं उजव्यान व दाव्यान वच, तुजे फाटल्यान तुजे कान ही उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमीन बी वमता ताका तो पावस दितलो आनी जो उंडो जमीन उपटून करता तो रुचीचो आनी घोटायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजी गोरवां लांब रोवन मैदानार चरतलीं. जमीन कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपावारें दिवन आनी दांत्र्यान किसोवन नितोल केलोलो रोव खातलीं. ज्या दिसा कोठ्यांचो बोज जातलो त्या व्हडल्या निसणाच्या दिसा सगळे उंच पर्वतांचेर आनी सगळ्या दोंगराचेर झरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोजेचे गाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्नें सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसाचें वत एकाच दिसा पडलेले भाशेन वत 7 फावटीं कडक लागतलें. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं सुभागी. फुट्टून म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मनाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल, ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसलेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं सुभागी. फापसोलेलीं कालचां तो नव्यान बरीं करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोखेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं सुभागी. तोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताचे सानवायेक मीत मेर ना. कालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा, नोश्ट्यांक तोच जमनीर शेवटिता. म्हणया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात तीं सगळीं सुभागी. देवाच्या शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर आमचो मुन्सिपेदार ताणेंच आमकां समूत दिल्या. तो आमचो राजा, तोच आमची सोडवण करतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मातेबा परमडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सुनिया. जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत सोर्गीच्या राजाची बरी खबर परगडीत आनी सोर जिन्साचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 सिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेड्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेड्या आत्मेक काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक ताणें तांकां पदवी दिली. ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायल घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोरशी वचात आनी वचून सोर्गीचें राज लागीं पावलो अशें पुरगड करात. वायटाकारांक बरी करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुगच्या बाबा पयली न्हू, आज तुमी कित्याक आयले हांगा? फादर, आज आमकां पयलीं जायते दिसा फाटीं एक मॅसेज आयलोली, आमचे मीस म्हणून लिजन ऑफ मॅरीचे वांगड्याचे मीस. ताका लागून आमी आयल्यांत. बरें, हे कारणान लागून आनी कसलें इंदेसांव घेवन तुमी हांगा आयल्यांत? With this intention, have you come with another intention in your mind? हो जागो पवित्र जागो, ह्या जाग्यार शक्ती आसा. आनी आमी जाणात भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची कूड हांगा आसा, ती आमकां ओडून हाडटा. हांव मागीर सांगतलो कित्याक तें. आनी कोणें तरी दिमी घालून जाता ताणें, दिमी घालूंक जायना ताणें, जाचे लागीं दिमी घालूंक जाता ताणें घरा लागीं दिमी घालून हे सुवातेर येवन हांव म्हजें जिवीत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन करतलो आनी जेजूचो पाटलावदार जातलो म्हूण कोणें तरी म्हणलां. आदवरात See, sometimes we just take everything for granted. I am there to organize, I am there to preach, I am there to celebrate Mass, I am there to do this and that. But what about my passionate desire? What about my desire? What about my intention for the Mass? So, जरी तर आमकां हो पॅशनेट डिझायर ना जाल्यार कितली तूं नोयना कर, हिंगा तूं वर्साच्या वर्सा यो आनी दिमी मार आनी कितें कर, केसो सुद्दां जावचो ना. द फर्स्ट इंटेंशन इट शूड कम इन युअर मायंड इज इन युअर डोमेस्टीक चर्च. कित्याक तूं तुजे पवित्र सभेचो डोमेस्टीक चर्च तुज्या घरांतल्यान भायर सोदता हांगा येवंक. सो एवरीथींग, ऑल द प्रेपरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम युअर फॅमिली, फ्रॉम युअर हावज. ते आमी करता जाल्यार सल्यूट. तर आयचो विशय आमकां जेजू भाशेन समाजाचे देगेक आसलोल्यांक काकूत दाखोवया. देवान मनशाक आपणा सारक्याचो, आपणा सुरवायचो रचला. देखून ही काकूत दाखोवपाची आमच्या सगळ्यांच्या जिवितान आसा. कोणाक एक्सिडंट जाता तेन्ना आमी काकूत दाखयता, घोडी वचून हेल्प करता, थोडी जावन मागणें करता. वो कोणाक पिडा जाता, मारेकार पिडा जाता अचानक, तेन्ना वचून आमी ताची सगळें काकूत दाखयता. जेन्ना आतांची आमची जाणटी आवय बापूय आसा तांकां भुरगीं सांडटात, ती रोडटात, तेन्ना तांची सगळें आमी काकूत दाखयता. मागीर आमी अनाथ भुरग्यां सगळें काकूत दाखयता. स्पेशल ऑटिस्टीक आमी पळयलें जाल्यार सो आमी काकूत दाखयता. हें आमच्या सोयिंबांत आसा. बिकॉज वी ऑल, इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन, आर बीन क्रिएटेड इन द इमेज एंड लायकनेस ऑफ गॉड. आमी जनवरां सगळें देखून काकूत दाखयनाय, सृश्टी सगळें देखून. आतां सृश्टी कातोतात, मयें कोत्तात म्हूण कितले आमी मोर्चा काडटात. तर आमी नेचरा सगळें मर्सी दाखयता. पूण क्रिस्तांवपण हाचे कोण ओदीक, क्रिस्टियनिटी शोज मोर दॅन दीस. जो कोण म्हाका दुखयता, जो कोण म्हाका आलोयता, जो कोण म्हाका रोडयता, जो कोण म्हाका म्हजेर बोगलांड्या घालता, जो कोण म्हाका मोर्दाचें फॉर्मण मारता, जो कोण म्हाका नाकारता, ताचे सगळें हांव काकूत दाखयता. आनी इतलेंच न्हय, जेन्ना असलीं मनशां ओदीक तांकां कोणी एक्सिडंट जाता, वो ती बरी ना जातात, वो तांकां आनी कितली अडचण आसता, तेन्ना हांव तांचे सोरशी पयलो वेता. ही जावन आसा क्रिस्तांवपणाची काकूत, जी आनी हुंयच्या धर्मांत आमकां मेळची ना. Even when Jesus, when he was suffering on the cross, when he was carrying the cross, he shows mercy to the women of Jerusalem. मुस्कुलसार म्हणटा बापा तांकां बोगूस तेन्ना कोण ते कितें करता, ते काकूत वांटा. देखून इन लूक 6
36 आमकां सांगता जेजू बी मर्सिफूल एज अ हेवनली फादर इज मर्सिफूल. खरेंच आमी जाता काय? बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान भोव करून जी खोऱ्या देवाक सोडून ह्या सोयंबाच्या वस्तूक बोसतालीं तांचे सोबे देवाचें उतर पुरगोड करून क्रिस्ताक पुरगोड करून तांचे सोबे काकूत तो दाखयता. आनी आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवादाचें वाचप आमकां सांगता हीच ती वाट, तेच वाटेन चल. तर ही ती सुम्या जेजू क्रिस्ताची काकुतीची वाट आमी चलोवंक जाय. आनी ही काकूत भोव करून आमी दुसऱ्यांक दितना पयले सुवातेर आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक भोव करून आमच्या दुस्मनाक आमी दिवंक जाय. आजकाल क्रिस्तांवाचे दुस्मान चड आनी मागणी चड. प्लस एन मायनस इज इक्वल टू गड्डा. सो ह्यो वस्तू जातात ताका लागून आमी इम्प्रूव खंयच्यानूय जायनाय. आमी शेडेमोडी जाता, लूकवर्म आमी जाता. तर हो काकुतीचो रस्तो जो जेजून आमकां दाखयला तो आमी दवरूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेजू स्वर्गीच्या राजाची बरी खबर परगटीत आनी जिन्सां पिडा रोग बरो करीत गांवां आनी नगरांनी भोंवतालो. म्हणजे लोकां सोबे काकूत दाखयतालो. जांकां समाजाचे देगेर आसात तांकां देवाची काकूत वांटतालो. Near that pool for 38 years he was paralyzed over there. ताचे सोबे तो आपल्या धर्मा प्रमाणे तो आपलो कायदे व तेंचे ट्रेडिशन आसलें तें फॉलो करिना. तो म्हणटा ताका सांगता तुका बरो जावपाची खुशी आसा, उठ तुजें अंतरूण घेवन चल. ताचे सोबे तो उतरांतल्यान काकूत दाखयता. मुखार आमी पळयलें जाल्यार 10 जावं कोडकार धांवून येता जेजू चडशीं. तांकां भारायलोले, समाजान भारायलोले. तांचे सोबे जेजू काकूत दाखयता आनी ते 10 जाण बरे जातात. पूण एकलोच येवन देवाक दिनवासता. मागीर ती विधवेचो एकलोच पूत मेलोलो. जेजू ते सायडीन बेतालो. जेजू तिचे चुचुरे करता, तिचे सोबे काकूत दाखयता आनी हे मेल्ल्याक जिवंत करता आनी परतून आपल्या आवयच्या गोपान घालता. कुर्सार मरतलो चोर पयलो दोगांय जेजूची केबाणां करतात. मागीर तांतलो एकलो जेजू लागीं बोगसोणें मागता. आनी जेजू कितें म्हणटा, टुडे यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज. ताची सोबे काकूत दाखयता. आमी म्हणपाचें हय आख्खें वर्स भर जिवीत भर बरें फलगमालें आतां येयला काकूत मागोंक ताण बामातो तापड म्हणटली आमी. सो जिजस वेन वी हॅव द कॅरेक्टर ऑफ जिजस वी वील शो मर्सी लायक जिजस. अदरवायज वी वील शो मर्सी लायक द वर्ल्ड. तर अशे तरेन जायते कोणी जेजू काकूत दाखयता आनी तांचें जिवीत बदलता. अशें बागयोन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें. देखून आज लेगून ताची कूड, ताची मेल्ली कूड भावार्थ परगोड करता. कितें वता? भावार्थ परगोड करता. आज कितले जाणांक हिंगा हाडटात. आज आमच्या घरांनी जायतो लोक येता, म्हजेर मागणें कर, म्हजें मागणें कर म्हण येता. कोण येता? तुमगे येताय एटलिस्ट दिसता 10 पूण येताय. हिंगा दीस रात आसता. हांव हिंगा 3 वर्सां आसलो आनी हिंगा 5 म्हयने आसलो तेन्ना जायतो लोक येतालो. कित्याक ताची मेल्ली कूड दुखून भावार्थ परगोड करता. आनी आमी कितें परगोड करता? आमी कितें परगोड करता तें आमी चिंतपाचें. देखून आमच्यांनी ही काकूत कशी आनी खंय दाखोवंक जाता 3 सुवातांचेर तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. ती तुमी पळयात. खरेंच हांव काकूत दाखयता जाल्यार असले मनीस समाजाचे देगेर न्हय पूण आमच्या कुटुंबाचे देगेरूय आसात. पयले सुवातेर टू माय सेल्फ. जेन्ना हांव चुकता तेन्ना हांव कितें करता काय, ओ जेन्ना म्हजे लागीं महापातक जाता तेन्ना हांव कितें करता काय, वॉट थॉट्स आर कमींग, सुसायडल थॉट्स आर कमींग, नॅचरल इट इज. पूण वचून तूं सुसायड करता, प्लॅन करता, दॅट इज अननॅचरल. पूण जेन्ना तसली थॉट येता तेन्ना सुसायडीची थॉटां येता तेन्ना तूं वचून देवा सुरची बोगसोणें मागता आनी म्हणटा सायबा हांव पडलो, म्हाका बोगूस लोक कितें म्हणटा तें म्हणून दी, पूण हांव म्हाका बोगशिता, हांव तुज्या शेरोणा येता. No one is perfect in this world. I am not perfect. You all are not perfect. Not even the Holy Father is perfect. Everybody is weak. So, but we strive to be perfect. So, your worth is more than your mistake. Whether it is a mortal sin, whether it is a venial sin. So, your worth is more than the mistake. But mistake kori rahu nakat. Bogo should never hate yourself because of your mistake.
नेवर कस युअर सेल्फ आनी परतून परतून नाका आवय हांवें आनी करूंक जाल्लें करूंक ना तें डोंट गो टू युअर पास्ट विथ दीस नेगेटीव थिंग्स. दुसरी सुवातेर टू युअर फॅमिली मेंबर्स बरें तें कर. जी कोण तुका काटाळटात, जी कोण तुका लेखिनात, जी कोण तुजेर आड आसा, तुजेच कुटुंबाचे वांगडी, जे कोण तुगे भाव भयणां तुजे जोळटात, तांचे पासून पयले सुवातेर मागणें कर तुज्या कुटुंबांत. प्रेयर चेंजीस एवरीथींग. मागीर कितें बरें करूंक जाता तें कर. आनी बो करून असलो मनशाक केन्ना एक्सिडंट जाता, केन्ना दुयें जाता, चोय म्हाका एणें पिडापीड दिली न्हू, म्हाका एणें त्रास दिले न्हू, तर देवान हांसलें तेका चोय चोय चोयला बेस्ट. हो देव आमचो न्हू, हो कोण कुड्ड्यांचो देव आसतलो. समजलो न्हू. तर आमी आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांक काकूत दाखोवंक जाय. नो टीट फॉर टॅट बट ओन्ली मर्सी. आनी जेन्ना हें आमी करतले तेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमी ह्या काकुतीचे सागोर आमी जातले. आनी निमाणे सुवातेर आवटसायड आ फॅमिली भाग्योन फ्रांसीस शावेरान विधवा सोबे, अनाथा सोबे, जी कोण नेणार आसली तांचे सोबे, जी कोण जाणटी आसली तांचे सोबे आपल्या उतरांनी कोन्यांनी ताणें काकूत दाखयली. कितें करून? एक क्रॉस हातींक घेवन. आज कोण क्रॉस घेवन गेले म्हणटले अरे ती पीश मरे क्रॉस घेवन वयता, अरे तपीस मरे क्रॉस घेवन भोंवता म्हणून. क्रॉस घेवन वचपाची गरज ना. आय एम द लिवींग क्रॉस ऑफ क्रायस्ट म्हूण आनी वच आनी जेजूक तुज्या जिवितांतल्यान समाजाक परगट कर. बो करून जी अनाथ आसात, विधवा आसात, जी कोण उत्सोडीक सांपडलीं आसात, जी कोण जाणटी आसा, तांकां तुज्या बऱ्या उतरांनी कोरण्यांनी तांकां तांची सोबे काकूत दाखय. हेंच करूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून आमकां पवित्र आत्म्याची शक्ती मागुया. सगलीं आमी बिरावया. येदे वेळार ह्या कागदार आसलेल्यो गरजो आनी आमच्या काळजान आसलेल्यो गरजो आमी देवाच्या हातान घालुया. धर्मीक फुडाऱ्यां पासत तांणी सगल्यांक अदीक करूंक भायर आयल्यात आनी मनीसपणाचो उणो मान भोगतेल्याक मोगान वेगोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकारभाऱ्या पासत ताणें सगळे तरेची हिंसा आनी कोश्ट काकलुटीचे काळीज घेवन सोंपोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बावाट्या पासत आमी सगल्यांनी कुडीचे, मोनाचे, भावनाचे आनी दुर्बळकायेचे गावे सोंसतात तांकां काकलुटीन आपणावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हांगासर एकटवलेल्या पासत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पावलांनी चलूंक आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांच्या जिवितान खरो संतोष हाडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ उगीच रावया, आमचे दोळे दाखुया आनी आमचे काळजाच्यो गरजो आसात त्यो येदे वेळार भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन देवाच्या हातान घालुया. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं संसारांतल्यो मोजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो साद्यो आनी ओळख्यो ओगोनिता कोश्यो मात्यो तुज्याच मोगाल पुताक धाडलो
Aki soy mantak ni soy Lord, tots betuka korta polur, ani amचे काकुते हो, तुझ्याच मोगल पोटाक घालून. Aki soy mantak ni soy Lord, tots betuka korta polur, ani amचे काकुते हो. उभी राहूया. मुझे बाबा बहिणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानता दोस्ती जामून मागात. हे तुझ्या घातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या एकूण शुभेच्छा देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. प्रार्थुया. बो मोगाल बापा, तुझ्या नावाची मोहिमा पुरगोटूंक पवित्र आत्म्यान बाग्योंत अमरोजाचे मौन आणि काळीज बाबार्दाच्या उजवाडान बोललें. ह्या पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरों. आमी मागता तुझ्या पुदा जेजूची नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात थाय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आणि ससनाच्या देवा, सोर काडी आणि सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सोर्गीच्या सोल दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 dolbaranțo sorbeți portul, sorgani samsar hola tuja voi baba, un sorbit tu cazoi zoi, sorbeți pora ce navi, iertata cazoi, un sorbit tu cazoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची बसत समोर म्हणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससनीक गोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गुट आमी पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो मोदक खातां आनी एकादशीचे पियेतां. तितले फावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुरो जिवंतपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आज जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बैगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा,
सिम्यान आमच्या आदारी कोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोहळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बेगून जुजे तिचो पोती बेगून दोन दुता बेगूंत आमरोस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चड पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं देवाच्या उपकाराची देवाच्या मोगाची देव आमचे सगळें 2 दिसा काकूत दाखयता आनी तेच भशेन आमी दुसऱ्या सगळें काकूत दाखोवंक देव आमकां उलो करता. आज तुमी बिस्ती हांगा येवंक ना. आज पवित्र आत्म्यान तुमकां हांगा हाडल्यात की तुमी आमी सगळीं पवित्र आत्म्यान भरून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भशेन भाग्यवंत आंब्रोजा भशेन आमी जेजूचे गोवाय जावंक जेजूचें शुभ वर्तमान आमच्या कुटुंबांत आनी कुटुंबा भायर आमी परगटूंक रोशेंच करूंक आमकां कुर्बा मागून सगळीं बराबर जेजून शिकयलोलें प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकारांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या 2 दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान हांसते तोंडान आमी शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपोयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रीस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे सोशी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे वगोन हेर कोण आसा संपूर्ण प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो काकुताची केदी व्हरती गोसाळीचो दर्या तो वेशीक आत्म्या चिंतून दवरता आपल्या सोबतान धाडयता बापाक दिता तांकां वपून कुरपेन स्नान ठेवता आपलेच रोखमास तांकां गावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोखमास तांकां गावून तांचे लागीं एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासन थांबोर कोतोल्या मानता सायबा तुजो उपकार तुका कोता नमस्कार तूं आमचो सासना सासना जिणी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपरूपागी सोनारू निर्मी आमी भोगूंक तुका रूपरूपागी सोनारू Tulok Jezu mogal uda kitlo mogal ishtamco amche soshi disrat rauta amka samar zoloita tache bogon yerkon asa sopun priti kontolo आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो मोगाळ बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर हे वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणान जेजूक आमी दिन वासुया सगलीं उबीं रावया जेसू म्हणटा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर सांबाळटा प्रार्थुया
सर्वेस्पर आमच्या बापा अमृत दितोल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या ताची गोठायेन आनी बागयोंत अमृताची देख घेवन दिरान आमी ताच्या मोगाच्या मार्गान दावी दावी वचून आनी स्वर्गार अमोर जिविताच्या जेवणाची उतरावर्ती गोडसाण सोपनायन भोगूंक सासनाक आमी दादोशी जावंक पाव म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नवी मातशी बसुया. आज मिसाची भेट समरमलेल्या पाद्री सावियो पिंटो तशेंच लिजन ऑफ मेरीच्या सगळ्या वांगड्यांक तशेंच सोहो बलिदानान वांटो घेतलेल्या आमच्या याज्ञीक बाबाक आमचे दिनवास. तेच परी आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा. थंय वचून तुमी कुमसार करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार. फाल्यां मलयालम भाशेन मीस आसतले दनपारां 12:15 सिरो मलांकारा रायट. 3:30 मीस समरमतात आमच्यो कॉलेजीस. तशेंच 5 वरांचेर नागवा बार्देज फिरगोस्कारा मीस समरमतात. डिसेंबराची 9 तारीख बागयोंत आंकवार मारयेचो निश्कोडूंक गर्भ समूह ही दोबाचीक परब आमी समरमता. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मिसार मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. निमाणे आशीर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सगळीं आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात सर्गीचे बाबा भाशेन आमी काकुतीची मनशां जावंक भुरगीं जावंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शाव्याराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शाव्यारा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जावन एकल्यान हे वेळार आपणाक जाय ते मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. Tuzo ci ubrano Gesù.